दीस ब्रेस्तार नोव्हेंबराची 20 तारीख 2025. पहिले मसा मक्काबेवाच्या पहिल्या पुस्तकांतले अध्याय 2 ओळ 15 तावन 29 पर्यंत. लोकान स्वधर्माचो त्याग करूंक बलात्कार करचे खातीर नेमलेले रायाचे अधिकारी बलिदानाची तयाराई करूंक मोदेईनाक आयले. इस्रायेलाचे जायते जण ताचे संगता मेळ्ळे, पूण मत्तातियस आनी ताचो पूत वेगळे रावले. रायाच्या अधिकाऱ्यांनी मत्तातियसाक संबोधीत करून म्हळें, तूं एक मानादीक फुडारी, ह्या शहरांत एक व्हड मनीस. तुका तुज्या पुतांचो आनी भावांचो आदार आसा. रायाची आज्ञा पाळूंक तुमचो पयलो फुडें सर. सर्व राष्ट्रांनी, जुदाच्या मनशांनी आनी जेरुसलेमांत उरलेल्यांनी येदोळस तशें केलां. तूं तशें करशी जाल्यार तूं आनी तुजे पूत रायाच्या इश्टां मदें आसतल्यात, आनी रुपें भांगार आनी भरपूर दानां दिवन तुका आनी तुज्या पुतांक सन्मान करतले. पूण मत्तातियसान व्हडल्या तळ्यान जाप दिवन म्हळें, रायाच्या अधिकाराखाल आसलेल्या सर्व राष्ट्रांनी आपल्या पुर्वजांची समर्थ सांडून रायाची आज्ञा पाळली जाल्यारय हांव, म्हजे पूत आनी म्हजे भाव आमच्या पुर्वजांचो सल्लो सांबाळतले. आमी धर्मशास्त्र आनी आदेश पाळिनासतना रावूंक देव निर्मना जावं. रायाच्या उतरांक आमी पाळो दिवचे ना. आमची समर्थ सोडून आमी जावं उजव्याक वा दाव्याक वेचे ना. ताणें ही उतरां उलोवन सोंपयतस रायाचे आज्ञेक अनुसरून सगळे सभे मुखार मोदेईनांतले वेदीचेर बली भेटोवंक एक जुदेव फुडें सरलो. हें पळोवन आयिल्लो राग ताणें पेटोवंक दिलो. ताणें धांवन वचून ताका वेदीचेर जीवशी मारलो. ताचे बराबर बली भेटोवंक लोकांक बलात्कार करतलो त्या रायाच्या अधिकाऱ्याकी ताणें जीवशी मारलो आनी वेदी मोडून घाली. हे परी धर्मशास्त्राचे उर्बेन पेटोवन जशें पिनेहासान सालूच्या पुता जिम्री केलें तशें ताणेंय केलें. उपरांत मत्तातियसान शहरान भोंवून व्हडल्या तळ्यान म्हळें, धर्मशास्त्राचे उर्बेन भरलेले आनी सोल्याच्या पक्षान थीर रावतले म्हज्या फाटल्यान यो. उपरांत तो आनी ताचे पूत आपणाचे आसलेले ते सगळें सोडून दोंगरार पळून गेले. नीत आनी धर्म सोदतले जायते जण अरण्यांत वस्ती करूंक गेले. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 50 1 तावन 2 5 तावन 6 14 तावन 15. श्लोक. आपलें साल समकण सारकें करून घेतल्यांक देवाची सडवण हांव दाखयतलों. देवाचो देव तोच सर्वेस्पर, उदेंतेतावन अस्तमते पर्यंत आसतलो भूनिवासींक आपले सदरे मुखार येवंक फर्माण दिता. सोबीत सुंदर सियोनातावन तो परजळटा. श्लोक. आपलें साल समकण सारकें करून घेतल्यांक देवाची सडवण हांव दाखयतलों. यज्ञ करून म्हजे लागीं करार केल्ले म्हजे परजेक म्हजे मुखार जमो करा. देव आपुणूच म्हूण सुबेदार म्हणटा, देखून मळब तो नितीवंत म्हूण परगटता. श्लोक. आपले साल समकण सारकें करून घेतल्यांक देवाची सडवण हांव दाखयतलों. दिनवासनेचो यज्ञ देवाक भेटया. महोन्नत देवाक केल्ले आंगवण्यो पाळ. उपरांत आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार. हांव तुका निवारतलों, तवळ तूं म्हाका वंदितलोय. श्लोक. आपले साल समकण सारकें करून घेतल्यांक देवाची सडवण हांव दाखयतलों. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. सर्व तुमची काळजां धारून करिनाकात. बगार सर्वेस्पराचो ताळो आयकयात. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सांलुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 19 ओळ 41 तावन 44 पर्यंत.
जेजू जेरुसलेमा लागसर पावतस आपली दिश्ट शहरा वयर घालून तो रडलो आनी म्हणालो, समाधानाक वन पायता ती वाट तूं आजपणी जाणा जाल्लोय जाल्यार, पूण आतां तुज्या दोळ्यांत हांव ती लिपोवन आसा. वय येतले दीस जेदवा तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागर उबारून तुका वेडो घालतले आनी चाराय कुशेंनी तुका बंद करून फुमार करतले. तुका आनी तुजे भितर आसलेल्या भुरग्यां बाळांक पुर्ते नास करतले. तुजे तें फातराचेर फातर उरोवंकू ते सोडचे नात, कित्याक देव तुका भेटोवंक आयिल्लो तो काळ तूं वळखलें नाय. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ आयचे सुवार्तेंत जेजू कोण देवाची खुशी करतात ती आपणाची आवय आनी भाव म्हणून स्पश्ट करता. मरियेचें पवित्रपण मानून घेवन तिका वर्तो मान दिता. मरियेक जेजूची आवय जावचें वर्तें भाग्य फावो जाल्लें. तिणें खरेंच जावन संपूर्ण रितीन देवाची खुशी पाळली. भडव्यान खबर हाडटना सडवणेचे कामाक संपूर्ण रितीन तिणें सहकार दिल्लो. हांव सोम्याची चरणदासी, तुजे खुशे प्रमाणे म्हजें थंय जावं. भडव्यान खबर हाडिल्ले दिसा तावन क्रुसाच्या मरणा पर्यंत तिणें आपल्या पुताक सांगात दिलो. हर एके संगतींत तिणें देवाची खुशी पाळली. पापा बेनेडिक्ट 16 सांगता, ती जल्माचे आदींच कुरपेन भरिल्ली, कातकाविणे जल्माल्ली. देवाचे साकर्ण जावन देवाची खुशी करूंक सदांच तयार आशिल्ली. देवाची खुशी करची म्हळ्यार देवाक मानता तसली जिणी जियोवची. संतोष आपणायचे तर देवाची खुशी जारी करीचे. मरियेच्या जिविताचो संतोष देवाची खुशी जारी करचो नासलो. देखून तिणें आपली सगळी जिणी देवाक समर्पिली. तिचें म्हणलें कितेंच दवरी नासता सगळ्यांच त्याग करून देवाचे खुशेक खालतीमान घाली. ताणें उगडापें केल्ली सतां आपल्या काळजांत दवरून आटोवन 100 वांट्यांनी फोळ दिवंक शकली.